समर्पयामि मागीर गंधाचे उदक षष्ठगंधोदकस्नानं समर्पयामि परत एकदा उदक घाला तदनंतर शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि एक गंध फूल अक्षता देवार घाला भवानी शंकरला भयादी पंचामृत पूजा दामोदर देवाचा फातोडा लिंगार म्हणल्यार मडगांवांतली एक फामाद वास्तू ह्या दामोदर देवस्थानात गेली जवळजवळ 30-35 वर्सां महाशिवरात्री साजरी केली वता आनी ह्या महाशिवरात्रेक गेले 22 वर्सां जाली आमी कमिटी तर्फे लोकांक बऱ्या पडपाचे म्हणून नंबर दिवप चालू केले आनी 6 हस्ते अभिषेक घालपाक त्या प्रमाणे 6 हस्ते अभिषेकाक काल सांजे शेनवारा सांजे आमी 7 वरांचेर कुपन इश्यू केल्ली ती कुपनां काल राती पर्यंत 300-350 कुपन केल्ली आनी आज सकाळ म्हणल्यार जवळ जवळ 650 कुपन केल्या आनी 6 हस्ते सकाळी 4 अभिषेक चालू जालो पयलो अभिषेक हो कमिटी घालता त्या प्रमाणे कमिटीन पयलो अभिषेक घालो 4 आनी ताजे नंतर आतां 6 हस्ते आतां नंबर 11 जाल्या 11 म्हणल्यार जवळ जवळ 250 ते 2.5 लोक अभिषेक 6 हस्ते केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता सांजी 3-3:30 तरी जातली तो पर्यंत 700 आसपास अभिषेक 6 हस्ते त्या भायर आयच्या दिसाक जवळ जवळ 8 ते 10 हजार लोक हांगा दर्शन घेवपाक येता आनी 8 ते 10 लोकांचें दर्शन घेतात सांजे अभिषेक जायना बरोबर 7 वरांचेर भजन आसा आनी रातची 9:30-10 अशें आमची आरती जातल्यो आनी ताजे नंतर प्रसाद